डिझेल वाडिल्ल्यान गोयचे खाजगी बसवाले तिकेट वाडोवंक सोदतात, मात चवथी उपरांत ते हाचेर निर्णय घेवन सरकारा कडेन वतले। चवथीच्या दिसांनी तिकेट वाडोवची न्ही अशें तांच्या आयतारा जाल्ले बसकेंत थारलां। संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान हे मिडियाक उलोवन दाखयले। चवथीचे परवे उपरांत तिकेट वाडोवपा खातीर यत्न जातलो। खंयच्याच तरेन सध्या तरी सामान्य गोयची जनता पळय आसा हांकां आमी एक रिलॅक्सेशन आमच्या संघटने तर्फे दिवंक सोदता की गणेश चतुर्थीच्या टायमार की बस मालक संघटने तर्फे तिकेट वाड मागली वयची ना सध्या तरी। देखून मागीर जेन्ना सगळे बसवाले आपआपले रूट वायज जेन्ना सगळो स्टेटमेंट काडून आमकां दाखयता की बाबा अमक्या तरेन आमकां त्रास जाता म्हणून, तेन्ना खंय तरी आमी एक वाटाघाटी तडजोड म्हणून सरकारा कडेन बाकीच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो खंय तरी फॉलोअप करूंक शकता किंवा सारकीच आवश्यकता आसा जाल्यार तिकेट वाडीक वचोंक शकता। मडगांवच्या पुलिसांनी जप्त केल्ले गणपतीचे मुर्तीचे हिंदू जनजागृती समितीन शेनवारा नावेले धर्मापूर न्हंयत विसर्जन केले। मडगांव वाठारांत रस्त्याचे कुशीक उडयल्ल्यो मुर्ती फाटल्या एप्रिलांत मडगांवच्या पुलिसांनी जप्त केल्ल्यो। हिंदू जनजागृती समितीन कोर्टांत वचून ह्यो मुर्ती ताब्यांत घेवन तांचे विसर्जन केले। तर धर्मशास्त्राप्रमाणे कसं आहे की एखादी वस्तू म्हणजे मूर्ती ही काही वस्तू नाहीये की जेव्हा आपल्याला समजा नको म्हणजे नाही पाहिजे तर आपण लगेच काहीतरी एखादी वस्तू बसून टाकून देऊ शकतो। तर अध्यात्मशास्त्राप्रमाणे मूर्तींचं पाण्यात विसर्जन केलं पाहिजे, वाहत्या पाण्यात। तर ही नेमकी भूमिकामुळे आपण मूर्तींची मागणी केली आणि आपण आज परंपरेप्रमाणे शास्त्राप्रमाणे विसर्जन करणार आहोत। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची। गोमंतक भंडारी समाजाच्या शताब्दी महोत्सवाची सुरवात आयतारा जाली। 99 वर्सां फाटीं ज्या घरांत भंडारी समाजाची स्थापणूक जाल्ली त्या घरा भायर जाल्ल्या कार्यावळींत शताब्दी उत्सव सुरू जालो। शेतीपुरती वर्सा निमतान वर्सभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो। भंडारी समाजाचो एकंदर भंडारी समाज इतिहास आणि गोंयांतल्या भंडारी समाजाचो इतिहास हो शब्दबद्ध करपाचो एक निर्धार आज आमी ह्या दिसा करया। जे जे व्हडले व्हडले मनीस आमच्या समाजात जावन गेले आणि आज जे कार्यरत आहा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ह्या सगळ्या मनशांचो एक एन्सायक्लोपिडिया काडपाचो एक संकल्प हो आमी करूया। आणि तेच भशेन जे प्रत्येक म्हयनो मेळटलो ह्या प्रत्येक म्हयन्यान एक तरी परिशद जशी 1926 सालांत भंडारी शिक्षण परिशद घेतिल्ली तशी प्रत्येक म्हयन्याक एक तरी परिशद आयोजीत करपाचो निर्धार आमी करूया, म्हणजे वेगवेगळ्या घटकांक चालना मेळटली। आमचे कडेन फ्रिडम फायटर मुवमेंट्साचो एक व्हडले अध्वर्य आमचे पयलो हुतात्मा आसा बाळाराया मापारी हो आमचो, आमी गेल्ल्या अधिवेशनात नांव दवरिल्लें बाळाराया मापारी। अशें जर आमी एकठांय जाले तर जाय जाल्यार आमकां कोणाकूच हालूंक जावचें ना आनी कोणूच आमचे कडेन वांकडे नदरेन पळोवंक शकना हें हांव आमकां कांय सांगूंक सोदतां। खुबशे लोक आमकां डिवायड करपाक सोदतात आनी डिवायड केल्लेय बी जातात। बाब सुदासान सांगला त्या प्रमाणे आमकां डिवायड करतात, डिवायड केले आनी आतां हेज्या फुडें करपाचेंय आसा। ओ बाय ह्या कोंकणी नाटकाच्या सिडीचें कला अकादमीचो अध्यक्ष आमदार विष्णू सुर्या वाघान विमोचन केलें। लोकांक घरा बसून नाटक पळोवंक मेळचें म्हूण ही सिडी काडल्या। गोंयांत फिल्म सिटी उबारपाची येवजण विष्णून ह्या वेळार उलोवन दाखयली। जाल्यार मडगांव रवींद्र भवनात जाल्ल्या खासा कार्यावळींत आदोगाद उदय भेंब्रेन भांगराळें गोंय ह्या अस्मिताय भजन सर्तीचे प्रवेश पुस्तिकेचें उक्तावण केलें। नाटका खातीर दुर्दैवान मराठी जावं कोंकणी असो ऑडियन्स आमचो अजून तयार जाल्लो ना। ताचें कारण म्हणजे अजुनूय आमकां संवय जाल्या की नाटक हें देवळान नाल्यार खंय तरी संस्थेन करचें आनी लोकांक तें फुकट दाखोवचें। तिकेटी आसत जाल्यार ना, आमी सुद्दां तिकेटी जाल्यो तरी साहेब पास आसा फोन येता आमकां पास मेळटलें। सादें सुद्दां मीन खंयचें आनी डंब खंयचें हें आतां समजता। आमच्या सरकारान एक म्हत्वाचो एक निर्णय असो घेतला की जर गोंयान खऱ्या अर्थान फिल्माशी संबंदीत कितें तरी करतलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं एक अत्यंत सुसज्ज अशी फिल्म सिटी हांगा जावप ही गरजेची आसा। की जशी मुंबय चित्रनगरी आसा, हांगा रामोजी फिल्म सिटी आसा, खोपोली आतां नितीन देसायान आपली स्वताची फिल्म सिटी निर्माण केल्या, तशी एक फिल्म सिटी। आणि फिल्म सिटी खातीर गोंय हें खरें म्हणजे आदर्श स्थान। आमी जर मातशें थोडीशी तकली एप्लाय करत आनी मातशें
तादुरकायेन जर वागत जाल्यार एक व्हडली फिल्म सिटी ही गोंयांत येवपाक शकता अशें म्हाका दिसता. ताच्या संदर्भांतलें प्राथमीक सर्वेक्षण तर हांवें सगळें पूर्ण केलां आनी म्हाका दिसता की जर ती फिल्म जाली जाल्यार गोवा वील बी नेक्स्ट प्रिफर्ड जनरेशन आफ्टर मुंबय. भजन हो गोंयांतलो एक खूब पॉप्युलर प्रकार. म्हजे नदरेन भजनांत रिलीजन उणो कला चड आसा, पूण समहाव हो कलेचो प्रकार इज एसोसिएटेड विथ रिलिजियस फंक्शन्स. आमच्या गोंयच्या नामनेच्या रचनाकारां कडल्यान गोमंतकी दैवतांचो इतिहास, त्या देवस्थानांचो महिमा हे सगळे समजून घेवन जाणून घेवन ते विशींच्यो रचना बरोवन घेतल्यात. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.